शेतकऱ्यांक जमनीचे मालकीचे कागदपत्र सादर करपाक सांगतात असो आरोप करून आमदार विजय सरदेसाय हांणी शेतकी मळार सरकारान केल्ल्या SIR सर्वेक्षणाक विरोध केला। फातोडेंतले जायते शेतकार पुर्वजांची वा शेजाऱ्यांच्या जमनीचेर शेती करतात, ताका लागून ते कृषी कार्डाक पात्र थारतात अशें तांणी सांगलां। हे सर्वेक्षण बंद करचे म्हण विजयाची सरकाराक शिटकावणी। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। SIR जे आहा SIR ते वोटिंगाचेर चलता। आता SIR शेतांचे चालू आहा, ह्या दिसांनी चालू आहा, एडवर्टिजमेंट येतात आनी बुनक्षा मागून हे शेत तुजेंच तर तूं पेपर दाखय। आता खूब जाण शेतकार हांव फाल्यां लंडनाक वचपाचो आनी 15 दीस आसचो ना म्हणून हो इशू हांव आतां घेता। खूब शेतकार फातोर्डेचे जांचे जे शेत रोयतात तांचे नांवार ती शेतां ना, म्हळ्यार ते शेत तांचे पुर्वजाच्या नांवार वो शेजाऱ्याच्या नांवार, पूण गांव जाणा की हे शेत तो रोयता म्हणून तांकां ते कृषी कार्डाचो बेनिफीट मेळना। कृषी कार्डाचो बेनिफीट मेळना म्हणून आमी आमचो दितात तांकां, पूण तें जायना। आतां जर सरकार येवन सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स हे शेत तुजें न्हीच, हें म्हजें जालें म्हणून SIRाक ती मतां कॅन्सल करतात पळय, ते जर शेता कडेन करूंक लागले जाल्यार हांव सरकाराक खबरदार करतां, ही लूटमार शेतांची शेतां चोरपाचें सरकाराची मोहीम चलची ना। ह्या वर्सा तांणी करपाची गरज ना। शेतां बरीं आहा, आमकां शेतांचे बुनक्षा करपाची कांयच गरज ना आनी सरकार नाका त्यो येवजणी ह्या इलेक्शन इयरान सरकारान करच्यो न्ही। हांव सरकारा कडेन आग्रह करतां, मुखेलमंत्र्याकूय हांव बरयतलों आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करतां की उगीच लोकांक उचांबळ करनाकात। पयलींच पावस सारको ना, 27% वॉटर डेफिशियंट आमी आसात एज ऑफ टुडे। 10 तारीख जुलयाची जावन ड्राय स्पेल आसपाचें आहा अशें म्हणून म्हणिल्लें आहा, IMDन सांगलां। ह्या परिस्थितीन शेतां ही तुजी न्ही, पूण तें करून हार्ट अटॅक शेतकऱ्यांक दिवं नाकात। उगीच सगळ्यांक सरकार हॅरेस करपाक लागला। पयलीं जालें इलेक्ट्रिसिटी कंज्युमर, आतां म्हणटात एंटायर टाटा पावराक दिवंक सोदता म्हणून। नवें हें SIR मतदारांक कट करपाक केलांच, आतां शेतां खावपाची एक नवें SIR हाडलां। तें असली सगळी टॅक्टिका हाडनाकात। सरकार पालोवपाचो आहा, सरकार वता घरा बरे भशेन वचा, इतलो सगळ्यांक उचांबळ करून वचनाका, इतलें हांव मागतां। सरकार कितें मतदारांचें आयकना? मतदारांक कोणाक खबर पडना मरे, खंयच्या शेतकाराक खबर आहा की SIR चालू आहा म्हणून। आतां हे विचारतात ते शेत तुगेलें काय, कोणाक खबर आहा? हे म्हाका काळ कळ्ळा आनी आज हांवें एड पळयला। कोणाक खबर आहा? हांव आमदार हो पळय आनी टू एक्सटेंट हांवूय शेतकार, म्हाकाच आतां कळ्ळा जाल्यार तांकां बाबड्यांक शेतकारांक केन्ना कळपाचें तें? आनी कशें कळटा? कोण तरी येतलो सांगतलो हे शेत तुजें तूं दाखय, रिकॉर्ड दाखय। रिकॉर्ड कितें म्हणटा? ताज्या आजयाच्या नांवार आहा वो ताज्या शेजाऱ्याच्या नांवार आहा पूण तो रोयता, अशी परिस्थिती आहा। ओवरऑल कम्युनिटीचे टॅनंट ते, सो हाका एक डिफरंट हें आमच्यान करूं येता। सरकार हें करपाक कित्याक करूं सोदता? सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साचे मंत्र्याक तूं विचार की SIR शेतांचे तूं कित्याक करता? आमची शेतां एकमेकाची शेतां कोणेच उखलून खावंक ना, ताजें शेत हांव रोयना अशें कांय जायना, वो आमी चोरनात कोणाचें शेत। सरकार हें रिकॉर्ड घेवपाक कित्याक फुडें सरला? कित्याक सरला म्हाका कळना। हें कितें गरज? काम ना सरकाराक? खंयचीच कामां गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जायना मरे टायमार, ती पयलीं करा मरे। हें कित्याक? विजय भाऊ, आमदारांक कॉन्फिडंटान घेयना ते? कोणाक आमदार पळय, हांव सगळ्यान वोकल ऑपोजिशन आमदार मरे, म्हाका हें आज कळटा अशें चालू आहा म्हणून। म्हजीच तर परिस्थिती अशी आहा, अर्धा आमदारांक खबरूच आसचें ना। तुमकां हांवें काल दाखयला 25 तारखेचें लेटर काना बनवली पंचायतीची। काल ते आज कितले हें जालें, 1 म्हयनो जावन गेलो। खंयच्या आमदारान कंप्लेन दिल्या की टाटा पावर घेवपाचें आहा म्हणून? सो खूब वस्तू आमदार आपले ह्या दिसांनी कितें आहा, खूब जाण नवे आमदार आहा आनी तांकां टेन्शन आहा आमी परते कशे जातले। थोडे फ्लुकान आमदार जाल्ले आहा, ते परते जावपाक परतो फ्लूक मेळटलो काय ना अशें टेन्शन खूब जाणांक आहा। सो ताजे खातीर मे बी यू आर नॉट इन द लूप, यू आर नॉट ते जागृतायेची जावंक जाय सरकाराचे एक्शन्साची, ही जायना। आनी सरकारान सांगूं येता आमकां सेशन कॉल करा मरे। शेतां तर SIR तूं करूंक सोदता, सेशन कॉल कर आनी सांग मरे लोकांक, आनी लोकांक सांग कितें बेनिफीट जातलो तो।